नमस्कार, येवकार तुमका हब एनकाउंटर कार्यावळीन आम्ही हाज्या पयलीं मुलाखती हाडल्यो. तातूंत आशिल्ले न्यू कमर्स, तातूंत आशिल्ले जिखपी, तातूंत आशिल्ले जे पयलीं जिखून आयले ते परत एकदा जिखून आयले. पूण आज आमचे मदीं असो उमेदवार आसा जो पडल्या उपरांत सुद्धा दुसरे दिसा पासून ताणें काम परत सुरू केलें आनी लोकां मदीं तो उबो रावलो आनी लोकांचें काम चालूच दवरलें. ही वॉज डाऊन बट नॉट आउट. मीट डॉक्टर केतन भाटीकर, मगो पक्षाचे पुणेचे उमेदवार. सो स्मायलिंग. तू यंग दिसता टी शर्टान. यंग असं म्हणून न्यूज आणि यंग दिसता सारखं. म्हणजे रिलॅक्स्ड. You have to be relaxed in life. You cannot keep taking stress about what has gone in the past. You have to think about the present and build a new future. न्यू फ्युचर. आता एक गजाल जी सगळे जाण आता गोंयभर चर्चा चल्ल्या, कारण ते काउंटिंग सेंटरान खूपच कमी लोक आशिल्ले. एक्झॅक्ट जालें कितें की बाबा एका मतान तूं आयलो आनी जेन्ना परत रिकाउंटिंग जालें पळय तेन्ना तूं पडलो. आतां दोन प्रश्न येता, तूं एक्सप्लेन करतना आन्सर मेळटा. एक म्हणजे लोक म्हणटा की हाजो अर्थ कितें काय म्हणून एवरी टायम जर रिकाउंटिंग केल्यार जर फरक येवपाक लागलो म्हणजे काउंटिंग सारकें जावनाशिल्लें. एक्झॅक्ट जालें कितें? दोन गजाली असतात. एक, हांवें केन्ना रिकाउंटिंग मागूना, पयली गजाल. आनी दुसरी गजाल, बॅलट सिस्टम जो आसा न्ही तो गव्हर्मेंटान चेंज करपाकूच जाय. कित्याक बॅलट सिस्टम आसा पर्यंत न्ही आमच्या सारके कॅन्डिडेटाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. बिकॉज गव्हर्मेंट जॉबाक लायिल्ले लोक आनी गव्हर्मेंट जे फंक्शनींग आसा, जे पावरान आसा एट स्टेट ऑर एट सेंटर ऑर एट बोथ, जे गोंयान आशिल्ले ते आपूण तांकां प्रेशर घालून बाबा मतां घाला असो खेळ भरपूर जाता. सी, वेन वी स्पेंड सो मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर इलेक्शन्स, वी म्हणजे हांव न्ही, गव्हर्मेंट आय एम टॉकिंग अबाउट, देन वाय कांट यू हॅव दीस गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, एक 400 500 वोटर्स असता, त्या वोटर्सांक एकाच दिसाक एका हॉलान हाडून वाय कॅनॉट दीस इलेक्शन्स टेक प्लेस ऑन दॅट डे, लेट इट बी प्रायर ऑर पोस्ट अवर इलेक्शन. पण काउंटिंगान दिसा एक्झॅक्ट काउंटिंग सांग, ईव्हीएमाचेर वी वॉन, बॅलटाचेर एका मतान जिखलो तू, एका मतान हांव जिखलो. परत रविनायकान काउंटिंग मागली. बॅलटाचेर आमी जेन्ना नॉर्मल काउंटिंग जालें, ईव्हीएमाचें काउंटिंग जालें आनी जेन्ना बॅलट काउंटिंग चालू जालें त्या टायमार हांव उरलो. आतां कशें आशिल्लें बॅलटाचेर, ना थंय कशें आसा, बॅलटाचेर भरपूर बॅलट्स ज्यो आशिल्ल्यो त्यो एकडे एक थंब लागिल्ले, प्रिंट लागिल्ले, एकडे सकयल एक प्रिंट लागिल्ले, एकडे दोन कडेन टीक जाल्ले, थोड्यांनी थंब लायिल्ले, ते इंक सकयल आयिल्ले, अशे डाउटफूल बॅलट्स खूब आशिल्ले. आनी ते डाउटफूल बॅलट्स मेजरली जे म्हजे आशिल्ले म्हणा या आनी कोणाचे आशिल्ले म्हणा, ते सगळे एकट्याच मनशाक गेले. त्याचेर उलोवन कांय फायदो ना, बिकॉज आय एक्सेप्ट डिफीट ग्रेशियसली. बट आय डू नॉट फील दॅट टील यू डोंट हॅव दीस बॅलट काउंटिंग एंड ऑल इन अ प्रॉपर मॅनर. एक 400 500 मतां तुमी एका मनशाक काडटा आनी फ्री दिता. जो कोण तो सत्तेर आसता ताका तो फ्री मेळटा. मातशें हेच कळना लोकांक की एवरी टायम बॅलट पयलीं काउंट जाता, बॅलट काउंट करून सोंपले की मागीर ईव्हीएम काउंट जाता. तुजे बॅलट काउंट जाले, सोंपले, ईव्हीएम काउंट जाले, तातूंत तूं एका मतान जिखलो, परत आनी खंयच्यान बॅलट आयले. ते तुवें म्हाका विचारपाचें, ते तूं इलेक्शन कमिशनाक विचारपाचें. तुवें विचारूना तर आमी विचारपाचें भरपूर कितें कितें विचारलें थंय, पण एक याद धर, सत्ते फुड्यान कांय चलना. आमी विचारपाचें भरपूर विचारलें आनी आय एम अगेन टेलिंग यू ऑन रेकॉर्ड, आय नेवर वेंट फॉर रिकाउंटिंग. यू चॅक ऑन द ईव्हीएम्स, वी हॅव वॉन थ्रू ईव्हीएम. सो आनी ताचेर हांव व्हडलें काय पुणेचो ईव्हीएम आमदार जालेत न्ही ते. आय हॅव वॉन, आय हॅव गॉट, इफ यू से वन वोट, इन दॅट वन वोट आय हॅव वॉन थ्रू ईव्हीएम. बट फायनली आय एक्सेप्ट माय डिफीट ग्रेशियसली अँड आय विल कीप वर्किंग हार्डर. दॅट इज वॉट आय कॅन से. ओके, सत्ते फुडें कांय चलना. सत्ते फुडें चलना कित्याक मेजरली पीपल हॅव टोल्ड, तुकाय खबर आसा गजाल, बॅलट जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सांक वर फोर्स टू कम इन टू सर्टन पीपल्स ऑफिस अँड टोल्ड टू टिक इट. But you accept that you are defeated. I am defeated and I graciously accept my defeat. I have to work hard. I have to reevaluate my things. I cannot creep onto my past. फाटली गजाली घेवन बसू शकना. I congratulate present MLA. I congratulate all the candidates and I have to see now की बाबा ह्याच्या फुडें कोण मुद्दम मतां फोडपाक रावत इंडिपेंडंट या खंयच्या टिकेटीचेर या आनी कितें जाय ते सगळ्यो गजाली आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करना आसतना एस केतन भाटीकर हांव 7400 वयल्यान 10,000 कसो पावतलो हे फुडल्या 5 वर्सांत म्हाका इव्हॅल्युएट करून हांवें काम करचें पडटलें. कोण इंडिपेंडंट उबो रावलो जाल्यार खूब रावले, तातूंत इंडिपेंडंट 2 जाण रावले,
कोण काँग्रेसचेर रावलो, आणि कोण आम आदमीचेर रावलो. तुझी मतां कशी म्हटले तू ते रवीची मतां खाल्ल्या. नाही हांव म्हजी मतां म्हणना, हांवें तू कितें म्हटलां की आय डोंट वॉन्ट टू क्रीब ब्लेमिंग पीपल. आय वॉन्ट टू रिइव्हॅल्युएट माय थिंग्स की 7,400 वयल्यान 10,000 पावपाक आनी कितली जाय म्हाका 2,600 3,000. हांव वोटींग शॉर्ट आसा, सो आय हॅव टू वर्क ऑन दोज 3,000 वोटर्स नाव, वर्क मोर हार्डर, थिंक अबाउट 2027 अँड कीप वर्किंग फॉर अ बेटर रायझिंग पोंडा. आता तुझे फायनल काउंट कितले 77 मतांनी पडलो. येस 77 मतांनी पडलो ना, 77 मतांनी पडलो अशें म्हणचो ना हांव. इट इज अ लर्निंग फेज. 77 मतां म्हाका कमी पडली आनी ती कमी कित्याक पडली ताचेर हांव शिकतलो. आय हॅव ऑलवेज टोल्ड इन लायफ दॅट आय वील नेवर फॉल डावन or I will never lose in my life. It is a learning process and we keep learning through things and we will keep learning. ओके, डाऊन बट नो डाऊट. आता एक गजाल तूच आन्सर दिवपाक शकता. हाऊ वॉज द फिलिंग जेन्ना तुका दिसलें? इट सिम्स यू सेलिब्रेटेड ऑल्सो की आपण जिंकलो म्हणून. हांव भुतारूच भितर आशिल्लो न्ही. सेलिब्रेट तू खंय करतलो सायडीन? ना हात पाय कोणाक. आय हॅड माय पीपल इनसाइड अ बूथ where the counting was going on. You don't celebrate till you don't get that certificate that you have won as a MLA, understand that? And there were people भायर सगळे भितर सगळे कितें चलयलें तें आमकां खबर आसा, म्हाका काय उलोवपाचें ना, कळ्ळें तुका? सो इट वॉज नो सेलिब्रेशन, बट येस, when I knew that I am defeated, I was told I was defeated. That was one of the longest walk for me down, but I decided one thing की भरपूर म्हजे कार्यकर्ते भायर आहा आणि ते इमोशनली डावन जाल्ले, कित्याक म्हाज्या बुथार जे काउंटिंगाक आयले ते इमोशनली डावन जाल्ले. सो एज अ केतन भाटीकर, एज अ लीडर ऑफ देअर Ponda constituency, I had to be very strong and show my people that yes, we are strong. We are strong for a belief that we need to work harder for Ponda without any emotions. कित्याक मनीस हल्लो म्हणून रडलो तो लायफान पडलो. जो मनीस कमी आसा म्हणून समजून घेता आनी रिव्हॅल्युएट करता आनी आपल्या कार्यकर्त्यांक सांबाळून जो फुडें वता तो सदांच जिखतलो. हांवें हे भगवतगीतेनूय ऐकलां, अपेक्षे शिवाय काम कर. सो थंय रडून म्हाका फायदो नाशिल्लो आनी ओव्हर एन्जॉयमेंट करपाची म्हाका उमेद नाशिल्ली. येस, इट्स वी आर यंग इनफ, वी विल रिबिल्ड इट अगेन. लॉंग वे टू गो. 27 जिंकतलो 101%. दुसरी गजाल तू एंटायर जे उलयलो तातून लुक्स लायक यू आर एक्युजिंग की देयर वॉज अ रिगिंग इन नो, I am not. I am telling you once again, I have fallen short of 77 votes. देयर वॉज नो रिगिंग. हांव रिगिंग म्हणना, हांव कोणाक ब्लेम करना. इट इज माय डेस्टिनी. गॉड वॉन्ट्स मी टू वर्क मोर हार्डर अँड आय विल कीप वर्किंग मोर हार्डर. टीएमसी कडे टायअप केलो पळय, ताजे नेगेटिव्ह परिणाम जाले. पळय, म्हाका एक समजना, जर लोकांनी टीएमसी खातीर मतां घालूना जाल्यार ताजो फेलियर की एक बरो कॅन्डिडेट फोंड्या निवडून येवना. फायनली जेन्ना काम गरज पडटा, आयज सुद्दां म्हणा खंयची कामां गरज पडना, नरेंद्र मोदी जी आनी ममता दिदी ही दोगूय जाण फोंड्या येवन काम करची ना. केतन भाटीकाराक कॉल येतलो आनी केतन भाटीकर कॉल करतलो आनी हांवें प्री इलेक्शन आनी पोस्ट इलेक्शन आतां और MGP इज विथ BJP. So those BJP who are blaming Sudhin Dholikar that he is with TMC or vice versa, whatever you say, finally both are together, mare. So you are happy that MGP? My happiness or my sadness is my decision and my Fonekar's decision. Finally, my Fonekarache je माझे कार्यकर्ते are, they are not happy because Ketan has not won. They are not sad because Ketan was with TMC or Ketan is with MGP. They love me as what I am and I love them as what they are. We are together as a family. तो सत्ते फुडें शाणेपण चलना म्हणटा, सो तुम्ही आज सत्तेनूच वतात? ना, सत्ते फुडें शाणेपण सोडपाक कितें आसता? केतन भाटेकर विल कीप वर्किंग एज केतन भाटेकर. MGP टाटा? MGP टाटा म्हणपाचो प्रश्नच ना. आय एम वर्किंग एज केतन भाटेकर इन पोंडा विथ सपोर्ट ऑफ MGP. विथ सपोर्ट ऑफ मास सेपरेट जालो ना? सेपरेट जावपाक कितें आसता ते? वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ MGP. आता आम्ही बरयत ना कितें बरोवप? MGP लीडर केतन भाटेकर. तू बरयत तेन्ना MGP लीडर डॉक्टर केतन भाटेकर बरे फॉर पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी रायझिंग पोंडा बरे. अरे रायझिंग पोंडा आसात न्ही. हांव मोठो गोंयचो लीडर जावपाचें म्हाजें स्वप्न ना. सो यू हॅव टू गो स्टेप बाय स्टेप. At this moment I am concentrating in Ponda. When I be Ponda, clear Ponda, then we'll think about another step. First is Ponda. Yes. पण आता MGP सपोर्ट केले पळय BJP आणि त्याच BJPन तुका डिफीट केला हांगा. तुका वायट दिसलें? तुवें वचून सुदीन ढवळीकराक सांगलें की नाका सपोर्ट करूं, हाका लागून आपूण पडला म्हणून? पण एक गजाल हांव सांगता तुका. सुदीन ढवळीकर हॅज टेकन अ डिसिजन एज सुदीन ढवळीकर एंड एज सेंट्रल कमिटी मेंबर्स. सेंट्रल कमिटी मेंबर्स आणि सुदीन ढवळीकराक डिसिजन दे. I have to abide by what my leader says. This is one thing. Finally, I have to think about my कार्यकर्ता also. पळय, तू ते म्हणटा
कितले डिफेक्शन जाले फोण्या गोंयान लास्टाक ते कॅन्डिडेटूय जिखल्या मरे सगळे जिखून ना फोण्याचे उलयत तुका हांव फोण्याचे उलयता फोण्याचो लास्ट मिनिट गेलो तो गेलो तो ताच्या पयलीं तेजे वर्सां पयलीं भुरगे गेल्ले दोगी जाण हे विसरू नाका हा सारखे सो people have accepted it. So when people of Ponda have accepted it, why should I talk about my leader Sudhin Dodikar if he is going to BJP? Why should I talk? सारखे मरे तुझे लॉजिक अशें आहे की ताणी रवी when people are accepting, so people are accepting the face. So people have accepted me as face. I am proud about my Ponekar. They have accepted me. Hypothetically, if you were MLA of MGP right now, would you have supported BJP? See, there is no hypothetical in politics. You win or you lose. I have not won the elections. It's as simple as that. I would not comment on it. When I have not won, why would I comment? You should not daydream. You should work hard to fulfill your dream. Okay, so MGP ताका सपोर्ट करता ताका तुका ऑब्जेक्शन ना बिकॉज इट इज देट म्हजी भुरग्यांची कामां जावपाक जाय आनी ती कामां करून घेवपाक हांव सक्षम आसा जातले म्हणटा ती करून घेतलो जातली म्हणजे रवी नाईक कॅबिनेटान असल्यार जातले रवी नाईक सराक होम मिनिस्ट्री मेळू रवी नाईक सर जाताले सीएमूय जाले या सुदीन दवळीकर सर सीएमूय जाले तातूंत म्हाका दुख्खूय ना आनी म्हाका सुखूय ना सुदीन दवळीकर जाल्यार तुका ना ऐकून घे कित्याक सुदीन दवळीकर सीएम जालो म्हणजे कितें म्हाजे कसल्योय कामां अश्यो ऑल आउट ऑफ द वे वचून करचो ना जे तथ्यान बसता जे लिगली बसता तीच तो करतलो आनी आमकां तीच कामां जाल्ली जाय फायनली म्हाज्या फोंडेकाराच्या भुरग्यान फोंडेकारान जर एक 100 जॉब फोंड्याचो आमदार दिवंक शकता आय विल बी द हॅपियस्ट पर्सन what is there why am I in politics so that people in Ponda get good results if Ponda MLA becomes a minister and he gives good results I will be the first person to appreciate Ravi Naik sir I will never be opposition for the sake of being opposition if Ravi Naik sir being a minister for next 5 years can give good jobs in Ponda I challenge you I will support you if Sudhin Dawlikar sir gives good job in Ponda I promise I will support you if not you will find me on the biggest opposition against both of them you take it even Sudhin Dawlikar sir if our Ponda भुरग्यांक जर काम मेळुना जर कामां जाली ना you will find me in biggest opposition of Sudhin Dawlikar कायच प्रश्न Ketan Bhatikar is speaking I am telling you this very and you will understand it I know my leader Sudhin Dawlikar आजपर्यंत हांव सुदीन दवळीकर सरा कडेन खंयचीय कामां घेवन गेला 99% म्हजी कामां जाल्ली आसा आनी ती फुडेंय म्हजी कामां जातली फोंड्या कोण आसलो या कोण खंय आसलो म्हाका फरक पडना आनी म्हाका म्हजी कामां करून घेवपाक हांव सक्षम आसा सो रवी नाईक हाजे पयलीं आमी उलयता आसतना यू सेड रवी नाईक इज नॉट परफॉर्मिंग ही इज नॉट डिलिव्हरिंग म्हणून हें जालें सो आतां यू थिंक नाव ही विल परफॉर्म I am again saying he was not delivering he did not deliver I don't know what is the reason he has won what politics it was what was the reason I don't know that nor I want to comment he has won but next 5 years he will get the biggest opposition from me if he works properly he will get the biggest appreciation from me it's so very simple as choice is his biggest friend or biggest opposition that is up to him काम केलें जाल्यार biggest I mean also so many we have to have patience let us see what best work he can deliver in Ponda so whom do you blame for your defeat I don't blame anyone for my defeat. I am very proud that म्हाका बरे honest, sincere, hardworking आणि trustworthy कार्यकर्ते मेळ्ळे आणि हांव ब्लेम जर खरोच कोणाक करपाक आसा जाल्यार मिडियाच्या थोड्या सेगमेंटाक करतलो कारण मिडियाचे थोडे सेगमेंट्स आशिल्ले पळय तांच्यांनी म्हजें काम पळयलें ना लास्ट 1 म्हयनो तांच्यांनी म्हाका पॅकेजी दिल्यो 3 लाखाची पॅकेज 10 लाखाची पॅकेज प्रेसा येवपाक थोडे आय एम नॉट सेइंग ऑल and that I could not afford. I was even given one package that you pay us so XYZ amount and to come you award ditle म्हणून. I don't want to name the newspaper. I have the proofs. I have the emails with me. So that I felt very bad. Every time you cannot blame, you cannot be on that chair and blame and ask me. Sometimes you have to understand that you people also go wrong. You are the biggest pillar म्हणटा हांव. But you cannot make poor candidates like us the last pillar to reach you. You have to be the strongest pillar and you have to support. If you want a better Goa, a rising Goa, then you have to support people like us. So media offered you packages. There are a lot of media. I'm not saying everyone. On record with proof I'm saying. There are media people who offered me packages worth 99335, 3 lakhs, 5 lakhs, 9 lakhs, 10 lakhs. Publicity करपाक. आणि हांवें तांकां म्हाजो सदांच तांकां एक प्रश्न आसतालो थोडे हांव सगळे म्हणना तूं नाल्यार कोट करची ऑल मिडिया म्हणून आय एम सेइंग सम आम दाखयता हांव म्हणटा ओन्ली सम इन ब्रॅकेट बरे नॉट गोवा न्यूज नॉट ना तूं घाल थोडे ऑन सम नॉट गोवा न्यूज हे आसात रे म्हणून तुज्या बरोबर बसलो न्ही बट दोतोर हांवें तांकां विचारतालो आय हॅव वर्कड सो मच हार्ड You have appreciated my work during the why now packages during elections? Where do I get this money from? So these are certain things which has gone wrong.
सो हांव रिक्वेस्ट करता फुडें जशें हांवें तुवें म्हटलें पळय बॅलट वोटींग चेंज जावपाक जाय तशें मिडिया भावांनी आमकां सगळें म्हणना परत ते थोडे जे कोण आसा तांच्यांनी तुमच्या भशेन जावन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय आमचे सर कॅन्डिडेट बेस्ट कॅन्डिडेट सो यू हॅव टू गिव अ स्पेस यू हॅव टू गिव अ स्पेस ऑन प्रायम टायम फायनान्शियली मातशें हे आशिल्ल्या कॅन्डिडेटांकूय तितलोच एक्सपोजर दिवपाक जाय न्ही खंयच्यान दितले तुका पॅकेजीस आमी तुका म्हाज्या बरोबर घेवन भोंवपाक कोणें आहा हांव खंयची पॅकेज दितलो तूं म्हाका लायव्ह व्हरता म्हणटा तूं म्हाका पॅकेज मागता डज नॉट फिट इन माय एक्सपेंडिचर वी डोंट केअर You're the first candidate who has come openly. No, open because I have the evidence over it. I am not lying to you. See, हे मनान तुवें आतां विचारलें सांगता मनान दुखतोय गजाली खंयच्या हाडून तुका पॅकेजी दितलो म्हाका सांगता सो दीस थिंग्स यू हॅव फ्रँकली मिडिया आय से इज द स्ट्रॉंगेस्ट पिलर अँड मिडिया शूड कम आउट ओपन फॉर सच कॅन्डिडेट्स की बाबा हो भुरगो काम करता हेजेवर आमी रावपाक जाय आनी तुमी प्रायम टायमार आमकां टायम दिवपाक जाय प्रायम टायमार आमी दिसलेच ना लास्ट एक म्हयनो काट तोंड न्यूज पळय लास्ट एक म्हयनो ना दिसलेच ना आमी आसूं रे ताजें दुख्ख ना आमकां ताजें दुख्ख काय ना आमकां बिकॉज आमचे लोक फोंडेकारांनी आमकां भरपूर साथ दिली अँड वी आर प्राऊड अबाउट इट दॅट टू विदाउट मनी नेक्स्ट डे ओके आणि एक आमी ह्याच हातून उलयता आसतना आतां हाजे फुडें पंचायत इलेक्शन्स आसा म्युनिसिपल इलेक्शन्स आसा सो तूं आनी बीजेपी आर टुगेदर इन फायटिंग नो ना नो एमजीपी बीजेपी I am MGP. I am Sudhin Dovdikar's person and I will take a decision as per him. But that does not mean that I am not going to put my panel. I don't know whether sir is putting a panel as MGP or not. माझे उलोवणी जावना. But Ketan Bhatikar is putting his full panchayat panel as rising ponda. Anyways, पंचायतीक काय तू MG आणि बीजेपी घालूंक मेळना. ZP घालूंक मेळटा तुका. म्युनिसिपालिटी की माझ्या रायझिंग पोंडा म्हणून संपूर्ण 15 म्युनिसिपालिटी आसतले हांव कोणाकडे कॉम्प्रोमाइज टाय अप करपाक वचपाचो ना 11 पंचायतीन माझी पंचायती आसतल्यो अँड आय एम गोईंग एज रायझिंग पोंडा जसो हांवें म्युनिसिपालिटी केल्ले रायझिंग पोंडा हांवेंच केल्ले न्ही तेन्ना सुदीन सराचो आशिर्वाद म्हाका आशिल्लोच तो आसतलोच ताजो प्रश्न ना पण हांव रायझिंग पोंडा फायट अगेन्स्ट बीजेपी why you are saying against BJP I will fight against the corruption in Ponda I will fight against for a good development Ponda I am not fighting against any party I am trying to give a stable panchayat for तुझेच खरे कशें तर फाल्यां बीजेपीनी जर बरे कॅन्डिडेट जाल्यार सपोर्ट करतलो people will decide न्ही तू सपोर्ट करतलो कसो बरे कॅन्डिडेटांक तांच्या न्ही सी बीजेपी कोणाक घालता काँग्रेस कोणाक घालता हे तांचे तांकां सपोर्ट करून हांव म्हजी कामां करून घेवंक शकता अशें तुका दिसता जाल्यार सीएम म्हाका ओएसडी करतलो तसो प्रश्न ना तुवें कितें उलयला बी प्रमोदा कडेन ना न्ही तूंच म्हणटा हांव बरो म्हणटा तूं सीएमा सांगपा जाय म्हाका केम भितर तशें नासता तें यू हॅव टू हॅव युअर ओन पीपल सो दॅट यू कॅन हॅव अ फ्री पाथ वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर पोंडा सो आय विल नीड गुड पीपल देर अँड आय नो विच आर माय गुड पीपल So you're contesting all the panchayat. I am not contesting. I am putting candidates, and I will see that under my rising Ponda, we will have 11 panchayats, we will have 15 municipalities, and we will have our ZP in future. So if these elections are fought under party symbol, Yes. Zalia, I will go as MGP. MGP. 101%. My party has to support me, and they will support me. शिवाचेर घाल 100%. प्रश्नच ना. Okay, next day I'm पळयलें की once you are defeated, बाकीचे थोडे खूब जाण अजूनही भायर सरू ना. We saw you next day on the field, Yeah. which is actually appreciable. That's why we have named this as down but not out. You're not out. You may be down right now. So, लोकांनी कितें रिएक्शन केलें? People are shocked की तू इतली इझिली डिफीट कशी घेऊ एक्सेप्ट करू शकता. See, understand. You call it as defeat. I call it as love from more than 7,400 families in Ponda at a young age. I was not fighting some roadside person. I was fighting an ex-chief minister. I was fighting a powerful leader, no doubt about it. नाले तो ह्या एजीचेर झुकचो नाशिल्लो. We have to appreciate that also. So that's fine. I'm defeated. कितें जालें तातूंत? What is bad in that? Take a good sleep, have good breakfast and start your works because you have committed to people. हांवें फोंड्या लोकांक कमिटमेंट दिल्ली आसा की हांव तुमची ही कामां करतलो. आतां कितें हल्लो म्हणून हांव न्हिदून रावतलो आनी ती कामां करचो ना, राग काडटलो ना. I have lost. हांवें वी सेकंड डे जेन्ना हांवें सिनियर सिटीजन कार्डा येता म्हणून ती म्हजे कडेन आयली आमी 103 घरांनी सुद्दां विद्या पुनोळेकर ताणें सुरवात केली म्हजे बरोबर आनी आमी ती घरांनी व्हरून कार्डा दिली लोक शॉक जाले म्हाका एक इंटरेक्शन जालें तेय खंय तरी दुखावलेले हांव पडला म्हणून तांचे कडेन उलोवणी जाली मागीर आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प जालो आमचो वैश्य समाजा तर्फे जो ब्लड डोनेशन कॅम्प आशिल्लो तातूंत हांव इन्वॉल्व जालो मागीर खुबशे गोंयकार आमी भुरगे 0.1% सुद्दां आमी आर्मीन ना इंडियन आर्मी फोर्सिसान We are now seeing this Ukraine and Russia. So I thought, why not take an initiative? And through Narvekar, Sarthak Foundation, he made me a part of it through Vinod Chimolkar and then I went and आमी एक 100-200 भुरग्यांक घेवन आमी इंडियन आर्मी फोर्स आमच्या हांगा गेले फोंड्या आनी थंय आमी भुरग्यांक कित्याक आर्मी जॉइन जावप
10वी नंतर 12वी नंतर कितें ताचो आसा तुमचे पेमेंट कितें कर्नला पासून तुम्ही आर्मीन खंयच्या लेवलीचेर पावू शकता हे भुरग्यांक तेमी एक्सप्लेन करियर गायडन्स काउन्सिलिंग म्हणा तुम्ही दॅट इट्स नॉट दॅट की म्हणजे सकाळी 5 पासून उठले म्हणजे स्ट्रिक्ट रिजीम न्ही बट युअर लायफ कशें सेट जावंक शकता आर्मीन तुका कसल्यो फॅसिलिटीज मेळटा भुरग्यांक कळपाक जाय न्ही एंड देवर लॉट ऑफ किड्स वर व्हेरी मच इम्प्रेस विथ इट सो ते केले आमी आणि अश्यो कामां आतां काल हांवें कितें केलें की आमचो एई जो आसा आमचे झेडपी प्रियाचारी तांकां घेतलो तो आसिफ शेख म्हणटा एई घेतलो वॉर्ड नंबर 9, 10 आणि 6 वचून आमी फुल गटर नला खंय खंय स्लॅब जाय कितें जाय ताची सगळी एस्टिमेशन आमी काल केल्या सो वी हॅव टू कीप वर्किंग. सो अनदर थिंग आमी हाजे पयलीं टच केलें बट अगेन आय एम कमिंग बॅक टू थिंग की फाल्यां सपोजिडली केतन भाटीकर कंटिन्युअसली काम करीत रावलो देर विल बी ऑल्सो रेजिस्टन्स फ्रॉम बीजेपी. They will naturally, let's be very practical. They will also find ki baba this guy might win in 2027. The clashes कशे avoid करतलो? See, nobody can stop me from what I am doing, and I am not bound to answer to anybody to stop the clashes or to start the clashes. I am only bound to my Fonekars, and Ketan Bhatikar is working for Fonekars. हांव कोणाकडे पोस्ट पोझिशन मागपाक वचूना आनी म्हाका कसली पोस्ट पोझिशन चेअरमॅनशीप नाकाय. हांव 5 वर्सां म्हजी काउन्सिल म्हजी पंचायत म्हजो जिल्ला घेवन काम करतलो आनी ताच्या खातीर जर कोणाक प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम तांकां जाय तांच्यांनी सॉर्ट आउट करपाचो म्हजें काम फुडें चालू उरतलें आनी म्हाका संपूर्ण तरेन खात्री आसा म्हजे फोंडेकार म्हजो लिडर सुदीन ढवळीकर ताचो आशिर्वाद म्हजे वांगडा आसतलो. सरकार मदत करतलो. सुदीन ढवळीकर will be restricted to only मडकय constituency. No, I don't think so. Sudhin Dawdekar is a big leader. Sudhin Dawdekar does not need big portfolios to help me. Without portfolios also Sudhin Dawdekar has helped me and I have seen that the government officials on one call office has helped me a lot. So and आज म्हजे खंय तरी गव्हर्नमेंट ऑफिसराकडे बरेपणां आसा की हांवें फोन केल्यार म्हजी कामां जातात. So next 5 years we'll find you working there. No, not next 5 years. I'll be working till I have all the energy. It might be next 20 or 25 years also. Till you can work. Till I can work. MGP चे हेच एक मेन प्रश्न हांव केन्नाच्यान फायंड आउट करपाक ट्राय करता. केतन will be MGP forever. डॉक्टर केतन भाटीकर in bracket तुका सांगलें हांवें MGP till the party wants me, I'm with the party. That's it. It's as simple as that. So हाजेर तुका उत्तर मेळटा की हांव सोडून वचना. कारण तुजे सगळ्यांची नजर आसतली की दिस कॅन बी अ विनेबल कॅन्डिडेट नेक्स्ट टाइम. पळय नजर आसप एक बरी गजाल वायट काय ना. त्या नजरेन आमी जर खूब लोकांची कामां करूं शकता ती बरीच गजाल तातूंत वायट काय ना. पण म्हजी नजर खंय आसा तें पळय मरे हांवें MGP तेचेर काय उलयन तूं. तुजी नजर MGP कडे म्हजी नजर MGP. अरे वी आर आमी प्राउडली शिव म्हणून काम केलां मरे आमी. डू यू फील की MGP हॅज फ्युचर ना लुकिंग एट द एंटायर थिंग की ढवळीकर म्हणटा की ना आपण प्रमोद सावंत असले कसोच सपोर्ट करचो ना देन ही इज द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट मागीर परत आता लोक आता पळय जाल्यार एवरीवेअर MGP म्हणून बोवाळ चाललेलो आसा. सो डू यू थिंक MGP हॅज गॉट फ्युचर इन गोवा? See, nobody can predict anyone's future and nobody can destroy anyone's future. Finally, Goans and his own people in Madkai, they give him such a thumping majority because they like the way he works. That is Sudhin Dawdekar. That is Sudhin Dawdekar. Same way MGP आज काय नाही म्हटल्यार 1 लाख भरमता गोंयान आसा ना अशी ना. So we have to think now what are the future plans and keep working towards. Reduce जाले पर्सेंटेज वोट्स. आता एक जर तुवें समज सांबाळून आशिल्लो तांचो फोंडेचो किल्लो जाल्यार आनी पर्सेंटेज रिड्यूस. Let's see now. आता पळय पर्सन लायक संकेत मुळीन शोरडा he started working. अशें ना ते वी आर वर्किंग नाव and we'll keep working. They are also working again. They will work. He has already started meeting people and also we will keep working. तशें काय ना ते. So MGP will form the government in 2000. No, I am not saying that. It is too early to say who will form the government at this moment. ते आम्ही 2026 उलोवया. तू जर पॅकेज मागचो ना जाल्यार तेन्ना वाडटले पॅकेज वाडटलो जाल्यार. ओके देव बरें करूं. Thank you. And all the best. Thank and you. we actually are in praise of you because हल्ल्या उपरांत दुसरे दिसा तूं परत लोकां मदीं आयलो आनी लोकांक फेस केलो आनी लोकांच्या मदीं 5 वर्सां उरतले उतरय दिल्या तुवें आमच्या मुखार प्रश्नच ना ते फोंडेकारां खातीर. सो जेंका दिसता फोंडेकारां खातीर की केतन भाटीकार पयलीं आशिल्लो तसो आतां ना जाल्यार आजुनूय तसोच आसा अवेलेबल आसा तुमचें काम आसा जाल्यार फोन करून एनी टायम. कोविड टायमार जसो तुवें लोकांक हेल्प केल्लें तशें. पयर सकाळी 6:30 म्हाका फोन आयलो लास्ट कंटिन्युअस 2 दा 6:30 मदीं एक्सपायर जाल्ले म्हणून आनी हांव 6:30 एम्ब्युलन्स म्हज्या ड्रायव्हराक घेवन 6:45 तुका हॉस्पिटलाचें नांव सांगता दिलासा हॉस्पिटल वेर यू कॅन चॅक ऑन द CCTV. थंयच्यान आमी एक बॉडी हांगा व्हेली काणकोणा पेशंट फोंड्याचो न्ही वोटरी फोंड्याचो न्ही आनी दुसरी आमी प्रभुनगरांत व्हेली
सो आम्ही कोण कोणालो वोटर आनी कोण कोणाकडे भोंवता ते आम्ही केन्ना पळोवना, ते आम्ही पळोवचे ना. तो फोंड्याचो की काणकोणाचो की तो मडगांवचो तेय आम्ही पळोवचे ना. आवर वर्क वील कंटिन्यू टुवर्ड्स ह्युमॅनिटी and that will keep on going as Ketan Bhatikar will keep on working for sure. Nothing means nothing can put me down. Thank you very much. That's the spirit. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर डाऊन बट नॉट आउट सिरीज आणि आमचे बरोबर आशिल्ले डॉक्टर केतन भाटीकर. तुम्ही पळयतात ही सिरीज ऑन वेबसाईट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDXGOA and production partners are Prasad Deshpande Mentor, www.goabyline.com. Keep watching this. Now, Tony. Giant robot, go! Robot, obey! Into the air, up and away! Use your Megaton punch now! Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.